शेरूक सवण्यांची चिवचिव आयकून जीव सुखावना असो कोण आसा? तांचें रंगरूप कितलें सोबीत, तांचें उडप, तांची घोंटेर बांदनी पळोवन मन भुल्लुसता. शेतांत, रानांत, घरार, रुखार, मैदानार, दोंगरार, न्हंये देगेर वा उक्त्या मळार सवण्यांचो राबितो आसता. दरेक सवणें आपणाल्या खाशेल्या गुणांनी नटलां. शेरूक ह्या सवण्याचो झोपाळ्यावरी हुमकळपी घोंटेर सगल्यांचेच वळखीचो. चड करून शेता लागसर आशिल्ल्या माडाचेर वा उंचेल्या रुखाचेर शेरूक घोंटेर बांदता. लांब तणाच्यो काडयो, उसाच्यो चोयट्यो, पानांचे बारीक मोठे दोर, माडाच्यो चुट्ट्यो हें तांच्या घोंटेराक लागपी सामान. हें सामान एकठांय केले उपरांत एक एक काडी घेवन शेरूक घोंटेर विणपाक लागता. पानाची वावळी तर केंसां इतली बारीक करता. ती पानां पासून कशी सोलून काडटा तें शेरूकूच जाणा. चोचींत 2 वेगळ्यो वेगळ्यो काडयो घेवन त्या काडयांची एकजोड करता आनी सोबीत विणेन घोंटेर विणटा. घोंटेराचे सकयले वाटेन एक लांब आनी पोकळ अशी वाट आसता. हेंच घोंटेरांचें दार. मदेकाकय घोंटेराचो आकार फुगीर आसता आनी वयले वटेन घोंटेर बारीक जायत माडाचे चुट्टेक वा रुखा खांदयेच्या तोंकाक गुठलायिल्लो आसता. घोंटेराचो मदलो फुगीर भाग होच तांचो रावपा बिवपाचो जागो. उंदीर, जिवाणी हांचे पासून तांतयां तशेंच पिलां सुगूर उरचीं अशी घोंटेराची बांदनी केल्ली आसता. शेरकाची ही घोंटेर विणपाची खाशेली कला पळोवन मनीस अजाप भरीत जाता. खरेंच कोणें शिकयली काय शेरकाक ही विणपाची कला? शेरकाची एक एक गजाल अजापाचीच. घोंटेर फक्त नर शेरूकच बांदता. मे ते सप्टेंबर मेरेनच्या काळांत तो खुबशे घोंटेर बांदता. नर शेरकान बांदिल्ले 4-5 तरी घोंटेर मादी शेरूक नियाळटा. उपरांत घट्ट असो सोबीत विणीचो घोंटेर ती पसंत करता. ह्या घोंटेरांत भितर ती आपणाक जाय तशी वेवस्था करता. तांतयां, पिलां घोंटेरांतल्यान सकयल पडचीं न्हय म्हूण घोंटेराच्या फुगीर भागांत शेतांतलो चिखल थापता. पांखां हाडून थंयच मांडटा आनी पिलां खातीर मोव मोव गादी तयार करता. आपणाल्या पिलांक ती भात तशेंच किडी, तोळ ह्या सारकेले जीव हाडून खावपाक दिता. नितळसाण हो तिचो खाशेलो गूण. दिसाक कितलेशेच फावटी ती घोंटेर निवळ करीत आसता. ह्या सवण्याक वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात. कोण ताका सुगरण म्हणटा, कोण विणकर तर कोण बया. चिमणे येद्या आकाराच्या ह्या सवण्याक फाटीर पुडी कोराचीं तर पोटा कडेन धव्या कोराचीं वाटकुळसार पांखां आसतात. पांय मोटवे पूण निबर. चोंच मातशी आंखूड पूण तोंकाळ. शिंयाळ्यांत आनी उबाळांत नर आनी मादी शेरूक रंगान सारकींच दिसतात. पूण घोंटेर विणटा त्या दिसांनी मात नर शेरकाच्या रंगान बदल जाता. ताचे तकले वयलो आनी हड्ड्या कडलो भाग हळडुवो जाता. पोटा कडलो भाग धवसार जाता. मादीच्या रंगान मात इल्लोय बदल जायना. शेरकां शेतांतले भात खावन शेतांचें लुकसाण करतात
हें खरें, पूण शेतांतल्यो किडी तोळ ह्या सारकेले जीव मारून ती शेतकामत्यांक आदारय दितात. भिऱ्यांनीच रावपी शेरूक म्हणल्यार सैमांतलें एक अपरूपूच